काल एक कंप्लेन आयली आमकां विशांत पानकर म्हणटा ताजे कडल्यान की तांची वेअर हावस आसा तातूंत चोरी जाली म्हणून आनीक सिगरेटचे कार्टून चोरून व्हेले वर्थ अरावंड 40 lakhs आनीक सिनारा पुलीस गेले तेन्ना पळयलें की तांचे फाटले वटचे ग्रील कट केल्ले गॅस कटर्स घेवन आनीक चोर भितर येवन तांचे ते कार्टून चोरून व्हेल्ले. पुलीस कामां लागतकीर पुलिसाक कांय म्हत्वाचे क्लू मेळ्ळे तांची CCTV फुटेजा वयल्यान आनीक एक जबरदस्त कामगिरी म्हापशा पुलिसांनी केली आनीक एक ल्हानशा क्लुआ वयल्यान आमी काल जवळ जवळ 6 लोकांक अरेस्ट केले आनीक बाय इवनिंग सगळी टोटल प्रॉपर्टी आमी रिकवर केली आनीक तांची चोरी करपाक आनीक गुड्स ट्रान्सपोर्ट करपाक जी व्हेकल यूज केल्ली गॅस कटर्स गॅस सिलिंडर्स यूज केल्ले तेही आमी अटॅच केले आनीक सगळी चोरांक धरले. टोटल आमी स जाणांक धरल्या तातूंतलो 2-3 जाण पयलीं थंय काम करताले तांचे कडेन आनीक तांकां मातशी म्हायती आशिल्ली भितरली स्टोरांतली सो तांणी सगळी तोंडां बिणां आपली कवर केली आनीक भितर एंट्री घेवन चोरी केली. चोरी डेफिनेटली प्री प्लॅन्ड तांची प्री प्लॅन्डूच न्ही ताणें वेवस्थीत ताजो अभ्यास करून चोरी केल्ली आसा की अकस्मात एक परको मनीस जर भितर गोडावनाक भितर सरलो वेअर हावजान ते खंय प्रेशियस गुड्स आसा ते नॉर्मली कोणाक कळची ना सो ह्या लोकांनी अभ्यास केल्लो कितली व्हॅल्यूची स्टॉक भितर आसा आनी त्या प्रमाणे तांणी चोरी केली. Was led by myself, PSI Alvito Rodriguez, PSI Prashant Bhagat, and other staff members participated in this whole effort in tracking down all the accused person and recovering the whole property.